पुलिसांवेले राजकीय नियंत्रण पयस जाल्यार ते मेकळेपणान काम करूंक शकतले अशें मुंबयचो आदलो पुलीस आयुक्त जुलियो रेबेरोन मत उक्तायलां. गोंया खातीर नवो पुलीस कायदो ह्या विशयाचेर शेनवारा इंटरनॅशनल सेंटरांत एक परिसंवाद जालो. जुलियो रिबेरो बरोबर केरळाचो पुलीस महासंचालक जेकब पन्नुसे आनी हेर पुलीस अधिकाऱ्यांनी ह्या परिसंवादांत वांटो घेतलो. What is happening is they are accountable only to the party in power. Tomorrow the party in power changes, then they change their loyalties. The police has to be accountable also to the government. But that doesn't mean that the government can do anything and be unjust in saying that the police should do this and should not do that because people belong to our party and that one doesn't belong to ours. That is absolutely against the law. So how does the police become impartial? How does it become just? How does it become professional? It's only by getting them out of the total control of the political class. And for that, the National Police Commission had made certain recommendations which were not implemented. Police reform is the need of the public. It is not the need of the police, it is not the need of the government. Police reform is the need of the public. Public require police reform so that they can enjoy their rights in peace. That's why they need good policing. Good policing is sine qua non for enjoyment of public rights by the public. So therefore we need a good policing. मुरगांव पालिकेन लोकांक पेपर वाचपा खातीर खासा वेवस्था केल्या. मात थंय बसपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान लोकांक सध्या उबेठ्या पेपर वाचचे पडटा. ह्या गजालीचे जाणटेल्यांक चड त्रास जातात. पालिकेन जागो दिल्यार पेपरांची वेवस्था करपाक आमी तयार आसात अशें पालिकेच्या बिल्डिंगेंत आशिल्ल्या जनता वाचनालयाचो अध्यक्ष दोतोर बबन परुळेकार म्हणटा. म्हणटा जाल्यार आतां एक केला पळय सिस्टम उबे रावन ते वाचपाचें बी सिस्टम केला पळय हें सारकें रॉंग आसा. कित्याक आमचे सारके सुद्दां आमकां थिंगा वाचपाक मेळना आनी कोण सिनियर सिटीजन येता जाणटेले येता कोण व्हडले व्हडले लोक येता पळय तांकां थिंगा उबे रावन बी वाचपाक मेळना हांगा समजून अर्दो वर पावणा वर एक वर आमी हिंगा उबे रावन वाचपाक मेळना आमकां. आमी लायब्ररी म्हणल्यार कितें आसता खंय बसून आमकां कितें आसा तें वाचपाक जाय जाल्यार कितें न्यूज येयला तें सगळें आमकां कळपाक जाय न्ही. कितें आतां हांगा आमकां रफली वयर वाचपाक जाता आनी वचचें पडटा कित्याक उबे रावन हांगा बसून तर आमकां बरे भाशेन तुमी दिला जाल्यार आमी बसून बरे भाशेन वाचता आसले. जवळ जवळ 80च्या नंतर 90-92 पर्यंत आमी ती सुविधा आमच्या वाचनालयांत दवरली आनी ह्या संबंधाचें बिल आमी पे करताले. पण अचानक कितें म्हणून कोणाक खबर एक विशिश्ट पद्दतीन ती हालयली जाली आनी ती हालयल्या नंतर ती व्हरून ती एक पॅसेजांत उबी केल्या आनी सगळ्या लोकांक उबे रावन वाचचें पडटा. वायट दिसता कारण सिनियर सिटीजनाक चलपाक प्रॉब्लेम नासता पूण उबे रावन वाचपाचें म्हणटकच इट इज नॉट करेक्ट. सो त्या दृश्टीन जर पळयत जाल्यार आमी आज पासून आमी तयार आसात की बाबा ती लायब्ररीत जर ते न्यूजपेपर्स बी सगळे जर तयार केले हें दवरले लोकांक वाचपा खातीर आमची ना तातूंत कांयच ना. श्री पद्दतीन ऊस लायल्यार उसाचें पीक 30% तरी वाडटलें अशें म्हापशे शेतकी विभागीय अधिकारी संजीव मयेकार म्हणटा. गोंयांत उसाचें पीक काडल्यार संजीवनी साखर कारखानो फायद्यांत येता अशें मयेकार म्हणटा. म्हापशा हे पद्दतीन ऊस रोवपाचें काम चालू जालां. केल्लेलें आसा आनी ह्या मेथडीचें वैशिश्ट्य इतलें की आमकां हांगासर बी खूब कमी लागता. बियाचेरच आमकां कितलोसोच फायदो जाता आनी 5 बाय 2 फूट ह्या अंतराचेर लायल्ल्या कारणान सादारण उसाची जी वाड आसा ती सूर्यप्रकाश हवा आनी उदक भरपूर मेळ्ळ्या कारणान मोठ्या प्रमाणान जाता आनी तेजें उत्पन्न जें सरासरी 25 ते 30 टन एकरी जे गोंयांत जे आसा तेच्या परस हे डबल जावं शकता. आनी ह्या ऊसाच्या लागवडी वयल्यान अशें दिसून येयल्लें आसा की जे मिलेबल केन आहा तेची संख्या वाडटा आनीक एकूण जें उत्पन्न आहा तें खूब मेळूं शकता आनी सुरवातीक शेतकरी बियाचेरय खूब सेवींग करूं शकता. आनी ही जर मेथड आमी गोंयांत जर पॉप्युलर करीत जाल्यार हेचो संजीवनीक जो ऊसाचो
तुटवडो पडटा तो आमकां बरो मेळूं शकता. म्हणजे ऊस जो आहा संजीवनी जी आहा ती स्वयंपूर्ण जावं शकता. बारीक पद्दतीन जर आमी लागवड करूंक वयता जाल्यार सादारण 40 ते 50 हजार आमकां डोळे जाय पडटा. पण ह्या पद्दतीन जर आमी लागवड करूंक गेले जाल्यार 5,000च फक्त सिडलींग जाय पडटा. म्हणून तेच्या खातीर ह्या बियाण्याचेर मोठ्या प्रमाणात बचत जाता आणि जास्त अंतराचेर लागवड केल्ल्या कारणान हेचें उत्पन्न आमकां भरघोस मेळूं शकता. आता घेऊ एक विसव.